सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या ग्रेसी वर्गीस हेच्या ओतम्या पासत देवान तिका सर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच जुआंव पेद्रू रॉड्रिगीस हाच्या ओतम्या पासत आमी मागुया देवान ताकाय सर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात आल्बर्ट फेर्नांडीस, ग्लेटा वालीस, सिंथिया फेर्नांडीस, सिसेरो फेर्नांडीस. तशेंच आमचो गोंयचो झुजारी डॉक्टर क्लाउड आल्वारीस गोवा फावंडेशन हाचो फुडारी आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया आनी ताचे वरवीं सगळे जे एक्टिविस्ट आमच्या गोंयांत आसात, गोंयचे पासत झुजतात, तांचे सगळ्यां पासत मागुया. ह्या दिसांनी एक केस चल्ली आसा एक्टिविस्टांचेर, पुलीस स्टेशनाचेर पासून वचून हल्लो जाल्लो आसा, तांचे पासत मागुया. ऑर्विल रॉड्रिगीस हाचे पासत मागुया. वेलसांवच्या लोकां पासत मागुया. वेर्ना पुलीस स्टेशनाचेर आसात तांचे पासत मागुया. आनी देवान हे सगळे आपल्या हातान घेवंक आमी देवा लागीं हे भेटेन मागुया. हे सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिय भाव भयणीनो, जेजूचेर विस्वास दवरप म्हणल्यार एक देणें. तें बेश्टें कोणाच्यान करपाक जायना. आमकांय हें देणें फावो केल्लें आसा आनी देखून पवित्र स्नान आमी घेता. तर जेजूचेर विस्वास खरेपणी दवरूंक म्हणजे ताच्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमकां जायते पावटी सयेक मेळ्ळ्यात. पूण आमी थोडे पावटी अविस्वासी जाल्या. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. बागेन सदांच आंकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमी तुजीं भुरगीं हांगा एकठांय जाल्या. आमचे मदें तूं राव आनी आमची मागणी आयकून घे. तुवें आमकां भावार्थाचें ओमोलीक देणें फावो केलें, तशेंच तुज्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जीवनपणान सासणांत आमकां वांटो दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांत.
धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. जेरुजाल्यांत आसलोले पवित्र सभेचेर आड एक व्हड पिडापीड सुरू जाली आनी सगळीं धर्मदूत मात भायर रावन जुदेयांत आनी सामारियांत शिंपडली. भक्तिवंत मनशांनी इस्तेवाक निकिपिल्लो आनी ताचे पासत व्हड दूख केलें. पवित्र सभेचें निसंठण करूंक सावलू वावुरतालो. घरान घर भितर सरून दादल्यांक तशें बायलांक भायर काडून तो बणकणीत घालतालो. पूण शिंपडलोलीं तीं जोडीं मोडीं शिवर्तमान शिंपडायत गेलीं. असो फिलीप सामारेच्या एका शारांत गेलो आनी तांचे मोदें ताणें क्रिस्ताक परगट केलो. ताच्या विस्मितांची खबर आयकून वो आपणे खाशा ती पडिल्लीं देखून फिलीप परगट्टालो तो संदेश पुरचेन एका मनान मानून घेतलो. जायते देंवचार बसलोल्या तांव मेडे ओतमे बोब मारून भायर सरताले आनी पुस्कूळ आर जाल्ली आनी थोंटी बरीं जातालीं. हाका लागून त्या शारांत व्हड कुशलकाय वसताली. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. प्रितुमी वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताडयो पेटात. परतून म्हणुया. प्रितुमी वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताडयो पेटात. प्रितुमी वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताडयो पेटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायनां घोडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात कितलीं विचित्र तुजीं कर्तुत्वां. जबाब. प्रितुमी वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताडयो पेटात. सगळी पृथ्वी तुजे मुखार साश्टांगी पडटा. तुका गायनां गायता. तुज्या मनाक गितां घोडटा. येयात आनी देवाची कर्तुत्वां पळयात. आमकां तोटाक करतात तसलीं मनशां मोदें घोडिल्लीं विस्मितां. जबाब. प्रितुमे वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताडयो पेटात. दर्याची ताणें केली सुकी वाट आनी न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी ती पोलतोडी पावली. ह्या पासत ताचेरूच आसूं आमचो संतोश. आपले पदवेन तो सदांकाल राजवट चलयता. जबाब. प्रितुमे वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताडयो पेटात. उडगार. जी कोण पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक ससनाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तुमकां नव्यान जिवंत करतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून लोकांचे उरपोनशीक म्हळें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच तान लागची ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी विस्वास दवरिनात. म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी येतलीं आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव परो घालचो ना. म्हजी खुशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक
हांव स्वर्गार्थावन देंवला आनी जाणें म्हाका पाठयला त्या म्हज्या बापाची खुशी ही जी सगळीं बापान म्हाका दिल्यात तांचे मदल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय, पूण निमाण्या दिसा तांकां सगल्यांक हांवें नव्यान जिवन करची। हीच म्हज्या बापाची खुशी। जीं कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां नव्यान जिवन करतलों। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें निमाण्या दिसा हांव तांकां सगल्यांक नव्यान जिवन करतलों। भाव भयणीनो, मरण सगल्यांकूच येता आनी वेगवेगळे तरेन येता आनी देवाची खुशी देव जाणा। आमी केन्ना मरतलीं, कशीं मरतलीं हें आमकां घडये खबर ना, पूण केरीत भाशेन जिवी आसतना आमी कितें सत मानता, कित्याचेर विस्वास दवरता, कित्या फाटल्यान वेता, कितें आमी पयस करता हें आमच्या जिविताक आनी आमच्या पुनर्जिवनपणाकूय एके भाशेन गरजेचें जाता। तातूंत भितर व्हडांतलें व्हड देणें जें आमकां सगल्यांक दिल्लें आसा तें म्हणल्यार जेजूचेर विस्वास दवरपाचें, की जेजू मेसियस आनी ह्या संवसारान तो आमचे सोडवणे पासत आयला आनी आमकां सोडवण कित्याक जाय, कित्याक आमी असो आमी कितलेंय बरीं आसोनूय बीन आनी बरीं जावपाक सोदता आसतनाय बीन आमचे असोकतायेन आमी पडटा आनी हे आमचे असोकतायेंतलीं ह्या पातकांतलीं आनी पातकाचे खास्तींतलीं आमकां निवारचे पासत जेजू जरी तर आमचे पासत मेला आनी हें जेजून सांगून दिलां जाल्यार ताचेर विस्वास दवरपाक आमकां सगल्यांक एक कायदोच न्हय पूण एक आमकां फायदोय आमी म्हणूंक जाता। हें करता आसतना आमकां पिडापीड आसा। आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता धर्मदुतांच्या इतिहासान व्हड पिडापीड सुरू जाली आनी ही पिडापीड कोणाक, जे कोण जेजूच्या नांवान उलयतात आनी जेजूच्या नांवाचेर विस्वास दवरतात की होच मेसियस, हो सोडवणदार आनी तो पुनर्जीवन जाला आनी ताणें मरणाचेर आनी पातकाचेर जैत व्हेलें, हें जे कोण सोत मानून घेतात तांकां पिडापीड सुरू जाली आनी पिडापीड सुरू जाली तेन्ना आमी आयकता ही सगळीं क्रिस्ती पोरजां एके भाशेन शिपडली, वेगवेगळ्या जाग्यांनी पावली आनी जितलेय कडेन ती शिपडली तितलेय कडेन ताणें शुभ वर्तमान परगटलें। म्हणटच ही पिडापीड भाव भयणीनो देवाचे येवजणे प्रमाणे गरजेचीच म्हणूंक येता। आयज आमचेरूय वेगवेगळे तरेन पिडापीड सुरू जाल्ली आसा। घडये भायर दिसता ते भाशेन न्हय पूण बरे भाशेन स्वीटली ल्हवू ल्हवू आमचे इन्स्टिट्यूशन्स आसात तांचेर आयज हल्लो जाल्लो आसा। ल्हवू ल्हवू आमच्या धर्माचेर आनी आमच्या धर्मीक मनशांचेर हल्लो जाल्लो आसा। ल्हवू ल्हवू आमची धर्माची व धर्मीक सुवातो आसात तांचेर आयज हल्लो जावपाक लागलो आसा। आमचो लोक जो आसा आनी जियेता ह्या समाजांतूच आमचो एके भाशेन जागोच काडून उडयल्ल्या भाशेन जावपाक लागलो आसा आनी असल्या वेळार ही पिडापीड जरी तर सुरू जाल्या जाल्यार हे पिडापिडीन भाव भयणीनो संदेश आसाच। घडये आमी आमची नवसरणी करची पासत ही पिडापीड, घडये आमी आमचो भावार्थ परगटपाक सयेक घेवपाक ही पिडापीड, घडये आमी दुसऱ्या मदें मिसळ जावपाक आयज पयस पडल्यान तांचे सवें आमी मिसळ जावपाक जे भाशेन पयल्या वाचपान आमी आयकलां ते भाशेन आमी शुभ वर्तमान सगल्यांक पावोवपाक घडये ही पिडापीड आनी जीं कोण जेजूचेर विस्वास दवरून हें शुभ वर्तमान परगट करता आनी ही आज्ञा जेजूची आख्या संवसाराक वचात शुभ वर्तमान परगट करात। तर आमकां दिल्लीं वेगवेगळीं हातयारां आसा, आमकां दिल्लीं वेगवेगळीं देणी आसात, आमकां दिल्ल्यो भांडावडी आसात, आमचें शिकप आसा, आमचे गूण आसात, हे सगळें घेवन जेन्ना आमी देवाचें शुभ वर्तमान परगट्टा तेन्ना ह्या खुशालकायेन आमकां वांटो मेळटलो आनी आमचो विस्वास आमकां बरवसो ह्या जेजूच्या उतराचेर जीं बापान म्हाका दिल्यात म्हणजे जाणी विस्वास दवरलो, मानून घेतलें, पवित्र स्नान घेतलें
आनीक थिरायलोलीं जालीं तांकां सगल्यांक हांव नव्यान जिवन करतलो. निमाण्या दिसा तो निमाणो दीस केन्ना आमकां खबर ना, पूण जेजू आमकां सगल्यांक ह्या पुनर्जिवनपणान वांटो दिता. हीच एक व्हड गजाल आमकां. तर आमी विस्वास दवरुया. ह्या अल्ताराचेर हो जेजू नव्यान येता. सादो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता आनी आमी ताचेर विस्वास ठेवता देखून हो कुमन्यांव आमी घेता. जेजूक आमचे भितर घेता. तर जेजूक आमचे भितर घेवन जेजूचें जिवीत आमी जिवंक आनी तें एकामेकाक पावोवंक आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C10 पेज नंबर 32 C10. तुझ्या उदाहरणात वावरांत आमकां शिपिताची तुझ्या उदाहरणात तूं आमकां म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहीमेन आमच्या आनी आमचे पवित्र शुभेच्छा लावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हे पास्क परबे समोरुमणी वरवीं आमचीं काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असोक्त सैमान नव्या जिविताचें बोड वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. आमचे खातीर आपलें अर्पण तो करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन आमचे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच न्हू पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया आनी बोनची बोनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. पिडापीड येता तेन्ना आमी जेजूचे गोवाय आनिकूय अखंड भाशेन जावंक आमकां उलो. तर सगळी आमची पिडापीड वेगवेगळे तरेची जावं ती आमच्याच मनशां कडल्यान, आमच्याच घरच्यां कडल्यान वो घोडये दुसऱ्यां कडल्यान, ही सगळी पिडापीड आमी देवाच्या हातान घालुया आनी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित तूं संस्कारात भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंक हांव सगळ्या वस्तूंक हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका आयकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. म्हज्या जेवणाक येयात, हांव खोशी पोसन, म्हज्या बुडी रोगतान तुळशी दादो सायात. म्हज्या जेवणाक येयात, हांव खोशी पोसन, म्हज्या बुडी रोगतान तुळशी दादो सायात. जेजू जिवीत तुजें, Jesu,
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण समरंभून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तींच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव ओमळीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोसाक आमकां सलामती पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. जॉन डिसुजा हो आमचो भाव आल्त दाबोली सोंपून गेला. आयज सांजे 4 वाजता ताचो इंतेर जातलो. ताचे पासत ताच्या आत्म्या पासत आमी मागुया. तशेंच ताच्या गोराब्याक फावो ती बुजवण दी म्हणून ताच्या गोराब्या पासत आमी मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये चुचुरे खोर मोचे हांव आयकता. सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवांशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवांसो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगोड तुझे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाचो चाकोन कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासांवाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावं पडलो. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मोजोतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मोजोत दितेली म्हूण. जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयोन पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो ओ तोर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या परमणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळो. ओदीक करून एम कोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरेक पेन बोलली सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पुत येसू. देवाची माये मा पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरेक पेन बोलली सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पुत येसू. मरे देवाची माये पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरेक पेन बोलली सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पुत येसू. मरे देवाची माये पापयां खातीर विनंती कर
आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भागिंती मारये भाग्यवंत मरे आदार दी आदार दी. ओदृश्टाक अदृश्टाक सांपडलेल्या सांपडलेल्या मजत कोर मजत कोर अस्कोत काळजांच्या काळजाच्या माग माग पोचे पासून पासून जा शहरातील जा शहरातील देवाच्या मुनेऱ्यांची देवाच्या मुनियाऱ्यांची विनोद कोर विनोदी कोर सगल्या सगल्या देवाक भेटयलोल्या देवाक भेटयलेल्या अस्तुऱ्यां उस्तऱ्या पासत पासत फावो कोर पावकोर तुजो आदार तुजो आदार सगल्यांक सगल्यांक जे मागतात जे मागतात तुजो सासणाचो तुजो सासणाचो आलाशिरो आलाशिरो. तुका केले आमचो आसरो हे सायबिणी प्रार्थुया. हे सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं. जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणीचो. तुजो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सगल्या पिढीवंतां पासत ह्या वेळार आमी करीत भाशेन मागुया. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. सोमिया म्हजे मागणें आयक. सोमी आसूं तुमचे सोवें. प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरीच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे खोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासणाच्या सासना शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. आमेन. आयज बुधवार सांजेर 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण आयज आसतली. गायन घेवया T37 पेज नंबर 219 T37. No.